देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें. दुसरें वाचप बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोल्या दुसऱ्या पत्रांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. तिमोथाक बरयल्ली दुसरी चीट, ओवेसवर 3 वळ 16. आयज साद्या काळाचो 29वो आयतार आनी आयज पवित्र सभा अंतरराष्ट्रीय धर्म परगोटणेचो आयतार वो वर्ल्ड मिशन डे पाळटा. आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगोटात. जेजून अशें आपल्या शिसांक सांगून तांकां धर्म परगोटणेचें मिसांव दिलें. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान ह्या वर्सा आख्खे पवित्र सभेन ओतुमराचो म्हयनो असाधारण मिसावांचो म्हयनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशनरी मंथ म्हूण पाडचो अशें विनयलां. आयज आमी नियाळाक वळ घेतल्या ती आयच्या दुसऱ्या वाचपांतली. आपले दुसरे चिटींत बागेवन पावलू तिमोथाक पवित्र पुस्तका विशीं बोध दिता. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. आमा मनशांक तें जाणवायेन बरोवन आनी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सोडवून जोडूंक पावयता अशी पावलूची शिकवण. देवाचें उतर जाणवायेची शिकवण दिता. आमच्यो चुकी आमच्या दोळ्यां मुखार हाडटा आनी हे भाशेन आमकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर वो पवित्रपणाचे वाटेर आमच्या पावलांक उजवाड दिता. हें देवाचें उतर, देवाच्या मोगाची खबर आमच्या उतरां कोरन्यांतल्यान आनी जिविताचे बरे देखींतल्यान सगळे रोचणेक परगटूंक जेजूचो आमकां सगल्यांक उलो आसा. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.